नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। फाटल्या 5 वर्सांत गोंयभर 13,765 रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपाक सरकाराक अपेस जीव घेण्या अपघातांनी 1,022 जाणांक आयले मरण। तुवें पेट्रोल पंपा लागसार कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकी चालकाक जागेरूच मरण। मांद्रे पुलिसांनी केलो पंचनामो, कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या जीएमसी। सावंतवाडी उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्या बांबोळी जीएमसीन दुयेंतीक व्हरपी अँब्युलन्सीक उजो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागलो उजो। कला अकादमीच्या आवारांत कोयराच्यो राशी वोल्या वांगडा सुकोय मिक्स कोयराच्या वासाक लागून कला अकादमींत वचपी लोकांक जाता त्रास, प्रशासनाची आडनदर। गोंयच्या मुक्ती लढ्यांतले पयले हुतात्मा बाळा राया मापारी हांचे कायमस्वरुपी स्मारक उबारतले। बाळा राया मापारींच्या पुण्यतिथी निमतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची घोषणा। मध्यान आड दिवपी आपमजत गटांचो 8 म्हयन्यांचे पयशे प्रलंबीत, वेळार खात्यान पयशे धाडूंक ना जाल्यार करतले आंदोलन। आमदार विजय सरदेसायची मागणी। आता खबरो विस्तारांत। राज्यांत अपघातांचें सत्र सुरूच। तुवें पेट्रोल पंपा लागसार कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातांत एका 25 वर्साच्या तरणाट्याक जागेरूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच मांद्रे पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेवन पंचनामो केलो। पुलिसांनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन धाडून दिल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। आज सकाळी 10:30 ते 11:15 वरांचेर तुवें पेट्रोल पंप हांगासर 4 चाकी अल्टिका GA11T 1672 ही गाडी आणि दुचाकी GA03 AK 6125 हांच्यात भिरांकूळ अपघात जावन सद्या तुवें हांगासर वास्तव्य करून आशिल्लो पूण ताचें मूळ घर डिचोले वाठारांत आशिल्लो राज पेडणेकर 25 वर्साच्या युवकाक आतांच मरण आयिल्ले अशी घटना घडली। घटनेची माहिती मांद्रे पोलिसांक मेळटकीच मांद्रे पोलिसांनी घटनास्थळी धांव घेवन पंचनामो केलो। 2 गाडयेमध्ये भिरांकूळ अपघात जाल्लो। राज पेडणेकर आपल्या दुचाकी वाहना वयल्यान तुवेंच्यान पेडण्या वतालो तर 4 चाकी जे वाहन आशिल्ले ते टर्न मारतना तेका बरोच धपको लागलो आणि दुचाकीलो भुरगो आशिल्लो तो रस्त्यार पडलो। ताच्या डोक्याकूय मार बऱ्या प्रमाणात लागलो आणि तो काही वेळान गतप्राण जावपाची घडणूक घडलेली आहा। मांद्रे पुलीस मुखायलो शोध घेत आसा। ज्या तुवें पेट्रोल पंपाच लागीं जो अपघात झाला तातूंतले जे 4 चाकी वाहन आसा तातूंतल्या वाहन चालकाक मांद्रा पोलिसांनी ताब्यात घेवपाची घडणूक घडलेली आसा आणि जो भुरगो राज पेडणेकर सोंपलेलो आसा ताका बांबोळी शवचिकित्सा हांगासर तपासणी खातीर धाडलेलो आसा। मांद्रे पुलीस मुखायलो तपास करीत आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर। सावंतवाडी उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्या बांबोळी जीएमसीन दुयेंतीक व्हरपी अँब्युलन्सीक उजो लागलो। सोमारा उसरा राती हो उजो लागपाची घडणूक घडली। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। दुयेंतीक अँब्युलन्सींतल्यान वेळार भायर काडून दुसरे गाडयेंत व्हेल्ल्यान मोठो अनर्थ टळ्ळो। पेडणेच्यान उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडलो। MH14 CL054 ही अँब्युलन्स सावंतवाडीच्या हॉस्पिटलामदल्यान एका पेशंटाक घेवन बांबोळे वयताली आणि पहाटे 3 धारगळ पुलाच्या आयल्यान ह्या अँब्युलन्साक स्पार्क आयल्याचे दिसल्या कारणान
ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हरान बेगोबेग पेशंट भितर आशिल्ले आनी जे तांच्या वांगडा तांची फॅमिली आशिल्ली तांकां दुसरे गाडयेन व्हरून बांबोळे पायले आनी त्याच्या उपरांत 5 मिनटाच्या भितर ह्या पुराय ॲम्ब्युलन्साक उजो लागून ही ॲम्ब्युलन्स पुराय जळून खाक जावपाची घटना घडली. पेडणे अग्निशामक दलाक हाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि आग विझोवपाचो यत्न केलो, पूण त्या पयलींच पुराय ॲम्ब्युलन्स जळून खाक जाल्ल्याची घटना घडल्या. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. कलाकारांची खाण म्हूण वळख आशिल्ल्या कला अकादमीन कोयराच्यो राशी, वलो सुको कोयर मिक्स, सोंसूं नजो असो उग्रो वास प्रेक्षक विट्टात, मात प्रशासनाची हाचेर आडनदर. कलाकारांची खाण म्हूण वळख आशिल्ल्या कला अकादमीच्या सरभोंवतणची कोणूच जतनाय घेतिल्ली दिसना. 70 कोटी रुपया खर्च करून नूतनीकरण केल्ल्या ह्याच कला अकादमीच्या सरभोंवतणची दुर्दशा जाल्ले स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. घे म्हूण कोयराच्यो राशी मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. वलो सुको कोयर मिक्स जाल्ल्यान तर सोंसूं नजो असो उग्रो वास हांगा मारता. नाटकां पळोवपाक येवपी प्रेक्षक सुद्दां ह्यो कोयराच्यो राशी पळोवन विट्टात. आतां हो कोयर नितळ करपाची जापसालदारकी कोणाची? नमस्कार, हांव आसा कला अकादमीच्या भायर आनी कला अकादमीच्या ज्या दावे बाजून तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात की कशे हांगा हे जे कचऱ्याचे राशी ज्यो आसात त्यो कशे हांगा घातलेले आसात ते तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात. जाल्यार हांगा फक्त प्लास्टीक आमकां दिश्टी पडटा अशें ना, हांगा आमकां वेट वेस्टूय तुमकां थंय तुम्ही फुडें पळोवंक शकतात. हांव मागता कॅमेरामॅना कडेन की ताणें भितर येवचें आनीक हे तुम्ही पळोवंक शकतात हांगा कशे हांगा वेट वेस्ट सुद्दां हाडून हांगा उडयल्ले आसात. आनीक हे जे आसा मेन म्हटल्यार हे सारखे कला अकादमीचे सारखे दावे बाजू कशें आसा ते तुम्ही पळोवंक शकतात. आनीक मेन म्हटल्यार कला अकादमी जी आसा ती कलाकारांचे खाण अशी म्हणटात आमी. आनीक रिनोवेशन जावन हांगा खुबशे अशे कलाकारांचे जे कार्यक्रम आसात ते हांगा कला अकादमीन सुरू जाल्ले आसात. तरी आसतना हांगा जो एक विचित्र तरेचो वास येता, वास सगळो हांगा जे वेट वेस्ट असले कारणान हो जो वास सगळो सुटलेलो आसा. आनीक ही जे हांगा जे सगळे लोकांक येवपी लोक जे आसात त्या लोकांक कशे हांगा त्रास जातात ते सगळे ह्या वासाचेर हांगा कळटा. आनीक त्याच बरोबर हांगा अशें आमकां कळोन येयलां की हांगा ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज फाटले म्हयनो मायज जाले, 1 म्हयनो मायज जाला ही गार्बेज हांगा अशीच डंप केल्ली आसा. मेन म्हटल्यार जेन्ना गार्बेज जी असता ती गार्बेज वेट गार्बेज आणि ड्राय गार्बेज ही दोन सेपरेट करपाची असता. पूण हांगा तुम्ही पळोवंक शकतात हांगा वेट गार्बेज म्हटल्यार प्लास्टीक सगळे बॉटल्स म्हणत, प्लास्टीक बॅगा म्हणत सगळे बांदून दवरलेले आसात. ती वेट ड्राय गार्बेजी बरोबर वेट गार्बेजूय हांगा सगळे अशी घातलेली आसा आनी ताका लागून ही विचित्र तरेची घाणी हांगा ह्या वाठारान पसरलेली आसा. आमी आशा करतात की खंय तरी कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगा लक्ष दिवचें आनी कला अकादमीक लागता जाल्यार कला अकादमीन सुद्दां हांगा लक्ष दिवचें आनीक बेगीनची बेगीन ही जी गार्बेज आसा हांगासली ती गार्बेज हांगासली निवळ करची. कित्याक ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज आमी म्हणटात हेल्था खातीर हार्मफुलूच. एक सुंदर अशें हें जे पणजे शहर आसा त्या पणजे शहरान हांगा ही गार्बेज डंप केल्ली आसा ती पळोवपाक सुद्दां विचित्र दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर कांपालसून हांव गौरेश गांवकर. गोंयच्या मुक्ती लढ्यांतले पयले हुतात्मा बाळाराया मापारी हांचें कार्य दरेकल्या खातीर प्रेरणादायी आसा. तांचें कायम स्मरण जावचें म्हूण हुतात्मा मापारी हांचें कायमस्वरुपी स्मारक उबारतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केली. हुतात्मा बाळाराया मापारी हांच्या पुण्यतिथी निमतान मुख्यमंत्री उलयले. गोंयच्या मुक्ती लढ्यातले पयले हुतात्मा बाळाराया मापारी हांचे 70व्या पुण्यतिथी निमतान मंगळारा बलिदान दीस मनयलो.
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे सयत हेर मानेस्तांनी हुतात्मा बाळाराया मापारी हांच्या स्मारकाक फुलांचो हार घालून आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार उदका स्त्रोत मंत्री, नुस्तेमार खात्याचे मंत्री तशेंच विद्यार्थ्यां सयत देशप्रेमी लोकांनी गर्दी केल्ली. त्याच घराचेर कितें करता जाल्यार करा, हांगासर नाका, ही तेंची भावना हो तुमचो व्हडपण. म्हणजे हे संस्कार तांचेर जाल्ले आसा, हे तेंचें खरोखरूच मोठेपण. पण आज ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव जाहीर करता की ती सांगता थंयसर तांच्यांनी जर शिवले आपल्या घरा थंयसर, तेच घर आमी ल्हानशें काय आसना, पण तेच घर त्यांच्या स्मारकाच्या रुपात म्हणजे कायमचे बाळाराया मापारी स्मारक अशें घर बांदून दिवपाचें जाहीर करता. वर्सभराच्या भितर आमी तेंय बांदपाक येता. जर तांच्या घराच्या जाग्याचेरूच जर तें बांदपाचें आसत जाल्यार थंयसर बांदून दिवपाचें ठरयता. ही खऱ्या अर्थात हांव म्हणटा की 63 वर्सांच्या उपरांत म्हणजे बाळाराया मापारी जर खरी श्रद्धांजली जर आसत जाल्यार तिच्या खातीर आमी कितें तरी करून दिवप, ही तांकां खरी श्रद्धांजली आसतली आणि हे खऱ्या अर्थात तेंचें स्मारक आसतलें. म्हणून आज बाळाराया मापारी हांकां श्रद्धांजली दिता आसतना ते गोंयच्या स्मरणात हे जनरेशन टू जनरेशन उरचे. फुडल्या भावी पिढी कडेन तांचे केल्लें 26 वर्सांचेर केल्लें योगदान हे तरणाट्याक प्रेरणादायी ठरचें. आणि हे जर ठरत आसत जाल्यार आमी म्हणटा की जेका इतिहास खबर आसा ताजो फुडार खरोखरूच बरो जाता. स्वातंत्र्य सैनिकांक हुतात्मे ह्या गोंयच्या सुंदर भूमी खातीर जाणी योगदान दिलें त्यांचे सगळ्यांचे नतमस्तक जावन तांकां आदरांजली ओंपता. आणि त्या बरोबर बाळा मापारी हाका एक वेगळी आदरांजली, कित्याक लागून हुतात्म्या भितर गोंयच्या प्रांगणात सगळ्यात पयलो हुतात्मो कोण जर जायत जालो बाळा मापारी. आणि म्हणूनच हांव ते 2 दिसां पयलीं हिशोब करतालो की म्हजें वय आज सादारणशें 72. बाळा मापारीक जे तांचें निधन जालें अत्याचाराच्या माध्यमांतल्यान, तें निधन तांच्या वयाच्या 26 वर्सां कडेन. बाळा मापारी त्या उमद तरूण सारके 26 वर्सांचे. म्हज्याच लक्षात घ्या तांणी स्वातंत्र्य संग्रामात सादारणशे 14 वर्सां 15 वर्सां आसतना उडी घेतली आसतली. आणि ह्या स्वातंत्र्य संग्रामात तांणी फाटल्यान वळून पळयलें ना. ल्हान वयार 22 वर्सांचेर जेन्ना बाळाराया मापारी भायर सरलेत की देश प्रथम म्हणून जो आपले राज्य मुक्त जावपाक ज्या खातीर वावुरल्या, ही प्रेरणा सदांच आमी काळजान दवरपाक जाय. ही प्रेरणा तेजी आमी घेवन वचपाक जाय. चड वेळ ना घेता हांव मागतां सदांच फुडल्या जनरेशनाक हे सदांच ताजें दवरपाक आनी सदांच ही चळवळ आमच्या भितर देशा खातीर आसपा खातीर काम करपाक जाय. इतकें सांगून तुमकां सगळ्यांक तुमी हजर रावले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. स्कुलांच्या विद्यार्थ्यांक मध्यान आहार दिवपी आपमजत गटांक फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन पयशे दिवंक ना. शुक्रार मेरेन तांचे खात्यांत पयशे येवंक ना जाल्यार आंदोलन करतले असो इशारो गोवा फॉवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान दिलो. मंगळारा आपमजत गटांच्या बायलांनी आमदार विजय सरदेसायाची भेट घेतली. मिड डे मील म्हणटा तो एक मुवमेंट जो सुरवात केल्लो वुमन एम्पावरमेंटान. बायलांक पावर दिवप, बायलांक गोंयच्या बायलांक क्वॉलिटी जेवण गोंयच्या भुरग्यांक दिवंक पावोवची हो हेतू आशिल्लो. आतां अशें दिसता की सरकारान कशें तरी सरकार गोंयच्या बायलांचो कांटो काडून सोदता इन द नेम ऑफ क्वॉलिटी. आतां क्वॉलिटी जर बरी जाय जाल्यार पयशे चड दिवंक जाय. आतां हांगा अशें जालां की सरकारान गेले 6 म्हयन्यांक तांकां पयशेच दिवंक ना. पयशे दिवंक ना आनी जर पयशे मागूंक गेले जाल्यार अक्षय पात्राक एप्रिलाच्यान हाडटा म्हणून ते अनावन्स करतात. आतां अक्षय पात्राक हाडटात ते कशे हाडटात, कितले रेटीन हाडटात हे कोणाक सांगूं ना. हांचे बापायचे पयशे न्ही हे पयशे सरकाराचे पयशे म्हणल्यार एक्सचेकराचे पयशे. ताका एकावंटेबिलिटी जाय आनी आमचो पक्ष हाजेर हो इशू करतले. हे शुक्रार मेरेन जर तांकां ते पयशे मेळना जाल्यार आमी सरकारान एज्युकेशन फेस करपाक तयारी आसपाक जाय. आज आम्ही हांगासर न्ही आमचो 6 म्हयने जालो पेमेंटूच मेळूना. ऑगस्ट टील डिसेंबर जानेवारी पासून आमची बिलां गेले म्हटल्यार आमकां पेमेंट मेळना. आमी जेन्ना ऑफिसान वयता तेन्ना म्हणटा फंड्स ना म्हणून. पयशेच ना कशें घालतली. म्हाका इतलेंच म्हणटा की तुमी क्वॉलिटी मागता. जेन्ना आमी मागले अशें न्ही पयशे काय अक्षय पत्राचो आमी 2,500 भुरगीं इतली आतां अक्षय पत्राक एप्रिलान येतलो हे येतलो ते आमकां उतरां मेळटा. मागले जाल्यार आमच्या हक्काचे पयशे आनी क्वॉलिटी मागता जाल्यार तुमी टायमार पेमेंट दिना जाल्यार तुमकां क्वॉलिटी कशी मेळटली. तरी आमी आमचे सगळे भांगर घालून दवरून आमी हे तुमचे स्कीम चलयतात. आनी आतां इम्पॉसिबल आमकां फुडले 7-8 म्हयने आमी कितें व्हडले बिझनस लॉबी न्हू आमी. आमकां ते कितें तुमचे रेम्युनेशन मेळटा ते टायमार दियात न्ही आमकां. आनी कांय ना तितलेंच मागता तुमचे कडेन. आनी इतल्यो बायलो गोंयांत सक्षम आसा
करपाक हें जाल्यार तुमकां भायली पार्टी कित्याक जाय, आउट ऑफ गोवा तुमकां पार्टी कित्याक जाय हांगासर आणि दुसरे आनी ग्रुप घालात म्हटल्यार ते अक्षय पात्राक बीन हाडनाका भायले हांकां. तुमी आसा तोच जॉब काडून उडयता आनी बायलांक म्हणटा पांयार उबे राव. तुमी अशें तर आमच्या पांयांचेर तर मारत जाल्यार बायलां कशी उबी रावतली. आमकां पळोवन दुसरी बायलां फुडें सरपाची पासून फाटीं सरतली. अबा ते स्किमीन आमी वचनाका, आमकां पयशे मेळनात हें दिसतलें जाल्यार तुमी सारकें करात, आमकांय सक्षम करात न्ही, अशी मारून उडोवनाका. गोंयचे लोक बेकायदेशीररित्या अमेरिकेन वचूंक ना. बेकायदेशीररित्या अमेरिकेन रावपी भारतीयांक भायर काडिल्ल्या फाटभुंयेर केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान उलोवप केलें. अमेरिकेंतल्या परतिल्ल्या भारतीयांक कैद्या प्रमाण वागणूक दिवची न्हय, तशेंच तांकां गुन्यांवकार म्हूण पळोवचें न्हय अशी मागणी केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान केल्या. गोंयचे लोक बेकायदेशीररित्या अमेरिकेत वचूंक ना. अमेरिकेत बेकायदेशीर राबितो करपी भारतीयांक भायर काडिल्ल्या फाटभुंयेर केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान उलोवप केलें. अमेरिकेंतल्या ट्रंप प्रशासनान बेकायदेशीर स्थलांतरितांचेर केल्ल्या कारवाई उपरांत कांय भारतीयांक भारतात परते धाडले. अमेरिकेत बेकायदेशीर राबितो करपी 112 भारतीयांक घेवन अमेरिकन हवाई दळाचे C-17 ग्लोब मास्टर तिसरे विमान सोमारा अमृतसर देवले. भारतात परतल्या उपरांत तांकां कैद्या प्रमाण वागणूक दिवची न्हय, तशेंच तांकां गुन्यांवकार म्हणून पळोवचें न्हय अशी मागणी केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान केली. AI situation जे आज deportation by the US government of illegal immigrants and people and हे मातशें वेगळे. चडशे मरे जे आमचे गोंयकार पडलेले they have not entered illegally as far as we know. हे सगळे गेले ते वॅलिड पासपोर्ट घेवन विजा घेवन ते एंटर जाले, पूण तेमी कितें केलां ते काम करपाक लागल्या बिकॉज ऑफ कितें जाता थोडे टायम जेन्ना तूं बोटीर काम केल्लो, जेन्ना तूं हुंय काम केल्लो, तुका 20 वर्सां जालीं, 20 वर्सां यू कॅनॉट कंटिन्यू. सो दे हॅव एंटर्ड लिगली बट दे मस्ट बी वर्किंग इलिगली. सो हो फरक आहा. सो वी कॅनॉट कॉल देम इलिगल इमिग्रंट. आता थोडे जाण दुसरे फेक डॉक्युमेंट करून वयता, फेक पासपोर्ट, फेक जॉब लेटर, फेक विजा documentation. These are something is different than the people. So आता ही जावन आसा एक एकदम आता आयकेल त्या प्रमाणे हांव ऑलमोस्ट एवरी डे 2-3 जाणांक उलयता अमेरिकाचे भुरगे काम करताय. दे आर स्कॅर्ड, दे आर वरीड. आयज आमगलो हुस्को आहा, फाल्यां तांकां डिपोर्ट केल्यार जाल्यार कितें करतली. द इश्यू इज द वे दे आर काम. आता कितें तांकां हँडकफ्स घालून, तांकां पांयांक चेन घालून, that is their procedure. See, they are not criminals. Not everybody is a criminal. Now the other situation is they are the Punjaba land करताय. So Punjaba land घालून डिपोर्ट केलं म्हणटची पंजाबाचं गव्हर्नमेंट जावं इंडियेचं गव्हर्नमेंट they look at them as a criminal, but they are not criminal. So आमगेली मागणी किती आसा सरकाराकडे, if they are deporting them, let them come home. तुमचे किती आहा करपाक ते करू. But do not punish them or treat them like criminals because they are not criminals. भीमा पाटील ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आखे मोती डोंगर वाठारांत आशिल्ल्या उदकाच्या झऱ्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. ह्या झऱ्या कुशीक झाडां वाडल्यात, तशेंच आशी कुशीक कोयर आनी प्लास्टीक पडिल्ले दिश्टी पडटा. सरकारान झऱ्याची देखरेख नितळसाणीचेर दुर्लक्ष केलां अशें गीता वेर्डीकर ह्या थळाव्या बायलेन सांगलें. पळयात पुराय बातमी. मडगांवच्या आके मोतीडोंगर वाठारांत आशिल्लो उदकाचो झरो सामकोच वायट स्थितीत आसा. ह्या झऱ्याच्या उदकाक वखदी मोल आसा, तशेंच हे उदक पिवपाकय वापरतात अशें गीता वेर्डीकर ह्या थळाव्या बायलेन सांगलें. मात आतां ह्या झऱ्याची अवतिकाय जाल्ली दिसून येता. ह्या झऱ्या कुशीक झाडां वाडल्यात, तशेंच झऱ्याच्या आशी कुशीक कोयर आनी प्लास्टीक पडिल्ले दिश्टी पडटा. झऱ्याची देखरेख तशेंच नितळसाणीचेर सरकारान दुर्लक्ष केलां अशें गीता वेर्डीकर हांणी सांगलें. उदक बरें तें सामकें बरें पाळा उदक, तें पाळा उदक जाल्यार खरोच जाल्यार दोळे जाल्यार तशें करून उदक बरें हें उदक मारपाक. आनी मे म्हयन्या बीन लोक न्हावपा बिवपा येता मरे हिंगा. आतां कोण न्हावपा बिवपा सोडले लोकांनी. कित्याक लागून येना हे कितें हे रात जालें मरे पुराय. आनी हेंगा रात जालें. कोण बरेपण करता, कोण बरेपण करना. निवळ केल्यार आमी उदक निवळ करता पुराय. पुराय हुंवार येवन पुराय अळशीक जालें मरे उदक. कोण करता आता, कोण करना आता. आता कोण येना, आता कोण येना न्हावपाक कोण येवपच ना. आता हे दुर्ग पण अळशीक जाला.
कोण अशी जाला कोण करता तुम्ही आता आता पहिले मागून पडा केस घालून तुमकां उदक दिता आनी कितें करून दिता नळ घालून दिता आनी कितें काय करून दिवं ना गव्हर्मेंटांनी आनी हे मे म्हयन्या मागीर फुडें उदका आमकां त्रास जाता सामके त्रास आनी मागीर बारीक येता उदक एक वर्स भरपा एक वरा एक सकाळी आयदन दवरली ती परत आनी रिकाम हातीन घेवन वचपाची घरा कडेन हे उदक पिवपा बी वापरता आमी पिवपा पिता सगळें पिता न्हावपाचें पिवपाचें सगळें तू कितले वर्सां जाली हांगा खूब वर्सां जालीं गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. दुरुस्ती खातीर मांडवीचो पोरणो पूल बंद केल्ल्यान बेती ते पणजे फेरयेन मोठ्या प्रमाणात गर्दी जाता. हे फाटभर उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समिती न्हंय येरादारी खात्याच्या संचालकाची भेट घेतली. बेती ते पणजे फेरी सेवेंत वाड करची अशे तरेचें निवेदन ताणें खात्याच्या वरिश्ठांक दिलें. सध्या एकूच फेरी आशिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात गर्दी जाता. ताका लागून फेरी सेवा वाडोवची अशी मागणी काँग्रेसीन केली. मजगतीं सरकाराची परवानगी घेवन आनीक 3 फेरी वाडोवपाचो यत्न करतले अशें न्हंय येरादारी खात्याचो वरिश्ठ अधीक्षक विक्रम सिंग राजे भोसलेन सांगले. आयज आमी रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे सिनियर सुप्रिटेंडंट भोसलेक मेळपाक येयल्ले ओन्ली फॉर द फॅक्ट दॅट ही पळय ओल्ड मांडोवी ब्रिज क्लोज केला पळय तेंच्यांनी फॉर मेंटेनन्स वर्क आनी हे पळय फेरी पळय बेती टू पेंजे फ्लाय करता पळय ते एकूच फेरी आहा. ते स्टार्टींग ब्रिज बंद जावचे पयलीं पासून एक फेरी आहली ती अजून पासून एकूच फेरी आहा आनी आयज तारीख जाला 18 नोटिफिकेशन येयल्ले 31 जानेवारी 2025 आणि त्यांच्यानी ते 8 फेब्रुवारी डेट दिले की ते ब्रिज बंद करतलो. 8 फेब्रुवारी सान आयज पासून एकूच फेरी चलता आणि अक्षरशः इतली गोड्डी पडला थिंगासर तुम्ही हे फोटोज पळोवंक शकता. हे 3 फेरी पासून कॅपेसिटी उणे पडटली म्हणल्यार आमच्या सायडींतल्यान आमकां कॉमन येयला. बट तरी पूण तो आमकां सुप्रिटेंडंट सांगता की तो 2 फेरी घालतलो म्हणून. आणि ताका जेन्ना प्रश्न केले जेन्ना हे नोटिफिकेशन भायर येयले पळय आनी तुमच्यांनी ते कित्याक आयज पासून हेजेर कारवाय करूंक ना आनी कित्याक आयज पासून तुमच्यांनी 2 फेरीबोट ना 3 फेरीबोट फ्लाय कित्याक करूंक ना. सो तेजें उत्तर ना हेजेर. तो म्हणूंक लागलो आमी हे चॅक करून अक्षरशः थिंगासर फेरी पॉयंटार झगडी जाता. फेरीबोट कंटिन्युअस आहे सकाळी 6च्या जे आमी आयच्यानच चालू करतले. एक्चुअली 2 फेरीबोट आसात ते पण त्यांनी जो ब्रिज बंद केला ताका लागून त्यांच्यानी डिमांड आसा की 3री फेरीबोट चालू करची त्यांचो डिमांड. आयज सकाळी एकच फेरीबोट दुसरी फेरीबोट आता 11 चालू जातात. नॉर्मली आमी ती दुसरी फेरीबोट 11 ते 4 चलता पण आता ती दुसरी फेरीबोट आमी सकाळी 6च्यानच चालू करतले. ब्रिज बंद केला ताका लागून. आता हे काल पयच्यानच चालू जाला. आता हो नवो पण 2 फेरीबोटी आमकां दिसता की 2 फेरीबोटीच्यान सकाळच्या आदेश आनी सांजचो जो आदेश आसा तितून तो कंट्रोल 2 फेरीबोटी जावचो ना अशें आमकां दिसता. जो पर्यंत एटलीस्ट ब्रिज ताका लागून आमी गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन घेता की 3 फेरीबोटी कशी तरी एडजस्ट करून जो पर्यंत ब्रिज बंद आसा तो पर्यंत 3 फेरीबोटी चलोवपाची आमी एक एप्रुवल घेता आनी चालू करता. म्हापशा नगरसेवक आनी आरटीआय कार्यकर्त्यां मदीं मारामारी जाल्ल्या प्रकरणात क्रॉस एफआयआर नोंद जाल्या. म्हापशेचो नगरसेवक आनी आरटीआय कार्यकर्त्यां मदीं सोमारा मारामारी जाल्ली. हातूंत नगरसेवकान आपल्याक मारलो असो आरोप आरटीआय कार्यकर्तो जवाहर शेटयेन केल्लो. मात जवाहर शेटयेच आमच्या घरा येवन आमकां त्रास दिल्ल्याची कागाळ नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकाराचे आवयन केल्या. म्हापशेचो नगरसेवक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांमदी मारामारी जाल्ल्या प्रकरणात क्रॉस एफआयआर नोंद जाल्या. म्हापशेचो नगरसेवक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांमदी सोमारा मारामारी जाल्ली. हातूंत नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकार हांच्या घराच्या बेकायदेशीर बांदकामा वयल्यान आरटीआय कार्यकर्तो जवाहर शेटयेन खंय नगरपालिकेत कागाळ केल्ली. ह्या कागाळीक लागून आपल्याक बडयलो असो आरोप आरटीआय कार्यकर्तो जवाहर शेटयेन केल्लो. तेजी आवय आसा थंय तेजी बाय आसा थंय आनी सगळ्यांच्या फुड्यान म्हाका तेंच्यांनी मारला आनी तेंचे व्हिडिओ काडला. मात जवाहर शेटयेच आमच्या घरा येवन दादागिरी करतना तो पांय घसरून सोपणा वयल्यान पडलो आनी तो स्वयं जखमी जालो अशें नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकाराच्या बायलेचें म्हणणें. पडलो ओके आनी नाकाक काय लागला ते सोपणा वयल्यान पडलो. मागीर ताका मारलो तुमी
ह्या प्रकरणात नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकराच्या आवयन RTI कार्यकर्तो जवाहर शेटये हांच्या विरोधात तो आमच्या घरा येवन म्हजो आणि आपल्या सुनेचो अपमान केल्ल्याची कागाळ नोंद केल्या. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांखळी रवींद्र भवनाच्या परिशद घराक सांखळेचो पूत नामनेचो संगीतकार आणि गायक कलाकार पंडित रामदास कामत हांचे नांव दिलां. मंगळारा मुख्यमंत्र्यान हाचे उक्तावण केलें. पंडित रामदास कामत हे सांखळेचे आशिल्ल्यान आमकां तांचो अभिमान आसा. तांची प्रेरणा घेवन युवा कलाकारांनी संगीताच्या मळार मुखार येवन ह्या क्षेत्रांत आपले भविष्य घडोवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केलां. रामदास कामत हांचे आमच्या कॉन्फरन्स हॉला खातीर नांव दिलां. तो आनी प्रभाकर कारेकर हांकां श्रद्धांजली दिवपाचो हो कार्यक्रम. प्रभाकर कारेकर हांकां श्रद्धांजली ओंपता आनी तांचे गायन क्षेत्रांत आसलेले योगदान आमी केन्नाच विसरपाक शकना. सातत्यान सगळीं ते याद उरतले. दुसरो कार्यक्रम जो आमी ज्या कॉन्फरन्स हॉलाक जोगीस रामदास कामत हे सांखळेचे सुपुत्र सांखळेंतल्यान जशें सांगलें तशें शिफ्ट जाले मुंबय हांगासर आनी ताज्या उपरांत म्हणजे वेगवेगळ्या नाटकांनी मदनाची मंजिरी आसलेली ही कितलीशींच संगीत नाटकां ताच्या हातूंतल्यान तांच्यांनी जें गायन केलें तातूंतल्यान ती प्रसिद्ध जाली. लोकांच्या ओंठाचेर आयजूय बी वेगवेगळी गाणी तांच्यांनी गायली. ही सदोदीत लोकांच्या ओंठाचेर खेळटात. आमकां गर्व आसा, सांखळेकारांक गर्व आसा की बाबा रामदास कामत हे सांखळेतले आनी सदोदीत ते आमच्या स्मरणांत उरचे. पिढ्यान पिढे रामदास कामत हे सांखळेकारांक याद उरपाक जाय होच हेतू लक्षांत दवरून आमी सभागृह आमच्या कॉन्फरन्स हॉलाक तांचें नांव दिवपाचें थारायलें. जेणे करून इन फ्युचर म्हणजे सांखळेतूय बी स्वर्गीस्त रामदास कामत हाजे सारके व्हड कलाकार हे जावपाक शकता ही प्रेरणा आयच्या तरणाट्यांनी घेवची, आयच्या युवकांनी की नोकरी हेका आमी प्रथम स्थान दिता. पण कलाकार आसतना सुद्दां आपल्या कलेक जे कलेचें जितकें प्रशिक्षण घेवपाक जाय आनी कलेचें जितकें आमी म्हणटा ती रियाज करपाक जाय ती रियाज सातत्यान करता आसतना दिसना ते फक्त नोकरी म्हणून तेच्या कडेन पळयता. पण बऱ्याचशा कलाकारांनी आपल्या कडेन आसलेल्या कलेचे रियाज हे कंटिन्युअसली करप म्हणजे जेका आमी म्हणटा तालीम किंवा त्या कंटिन्युअसली प्रॅक्टीस हे करप गरजेचें आसा. आनी ते जर केलें आसत जाल्यारूच आमी जशे स्वर्गीस्त रामदास कामत हांच्या सारके व्हड कलाकार आमच्या सांखळे आनी ह्या परिसरांत जावपाक शकता. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. भावानो आनी भयणानो 2025 मेरेन भारत देश टीबी मुक्त जावचो म्हूण गोंय भलायकी खातें तुमकां उलो मागता. कोणाकूय तर 2 आठवड्यां वयर